आयज आमचे मुखार आसा कुडचडे मतदार जो एमजी पक्षाचो न्यू उमेदवार म्हणून फाटले दिसांक जो सुदीन ढवळीकर जो एमजी पार्टीचो नेता आसा तेणी डिक्लेअर केलो आनंद प्रभुदेसाय हो एमजीचो उमेदवार म्हणून कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. आयज आमी तांकां थोडे प्रश्न विचारया स्ट्रेट. आतां खुबशे लोकांचे कुडचड्यार प्रश्न आसा की लास्ट टायम तुमी इलेक्शनाक उबे रावपाक गेल्ले, मागीर खंय तरी गोश्टी काय तरी गोश्ट जाल्या आनी तुमी फाटीं घेतले. लोकांक कितें दिसलें, खंय तरी दबावा खाली तुमी फाटीं घेतले. हेजेर तुमी कितें तुमचें हें दिवंक शकता? ना, लास्ट टायमाक हांव इलेक्शनाक रावपाचो आशिल्लो, म्हाका एमची तिकेट दिता म्हूण सांगली. पूण जेन्ना एमचीची आनी गोवा सुरक्षा मंच स्थापन जालो, त्या दोगांची जेन्ना युती जाली, ती युती जाल्ल्या कारणान जी तिकेट कुडचडे मतदारसंघाची जी मोगोची तिकेट आशिल्ली ती गोवा सुरक्षा मंचाक मेळ्ळी आनी हेजी भायर कांयच ना. आनी आतां तुमी हे फावटींग इलेक्शनां रावपाची केलां आनी आतां तुमचे बरोबर जेन्ना मुन्सिपाल्टीक तुमी फाटले टर्माक तुमची मिसीस तेजे पयलीं तुमी आशिल्ले नगरसेवक म्हणून. आतां जेन्ना जो ऑपोजिशन निर्माण जालें तें कुडचडे काकुरा नगरपालिकेच्यान जालें, तेतूंत भितर 4 जाण अशे बरोबर तुमी आशिल्ले. जेन्ना एक म्हणल्यार बाळकृष्ण वडरकर, मागीर गाब्रियल फेर्नांडीस, तुमी. आतां तुमी तिगांयनी वेगळे पक्षार आसा म्हणटरी ह्यो गोश्टी खंय तरी डिफरन्सीस क्रिएट जातात. खंय तरी पयलीं कितें आसलें, कोण तरी एकटोच उमेदवार जातलो. आतां हेजेर कितें आसा, तुमगेलें मत कितें आसा, तुमी कशें रिएक्ट करता हे सिच्युएशनाक? ना, आमीच जरी तरी सुद्दां आमी वेगळे पार्टीचे समोर आशिल्ले जाल्यार सुद्दां आमी आमचे भितर कांयच भेदभाव ना, सगळे आमी एक आसा. आतां सांगपाचें म्हळ्यार कशें आसा, आज कुडचडे मतदारसंघाक कोणाकूच तिकेट डिक्लेअर करना सोडून म्हाका. फाल्यां पळोवया, वॉच एंड वेट एंड वॉच. केन्ना टायम येतलो ते सगळी फाल्यां म्हाजे बरोबर येवपाचें काय हांव कोणाचो बरोबर वचपाचें हो काळूच ठरयतलो. कारण कुडचडे मतदारसंघाक आज लोकांक बदल जायो 100% ठरले कडेन आसा आनी त्या बदला खातीर कुडचडे मतदारसंघांतले सगळे लोक एक जातले हितून कांयच डावट ना. तुमी आतां एक 5-6 जाण सुमार रावपाचे आसा. तुमी आतां हे हितूर तुमची पोजिशन खंय आसा, तुमी खंय कावंट करता तुमकां? हांव कावंट करना, हांव 100% सांगता की कुडचडे मतदारसंघाक हांव निवडून येता म्हणून. आतां तुमी येतले म्हणटात, तुमचे नगरपालिकेक पंचायती कशी तुमची स्थिती आसा? पंचायती स्थिती म्हाजी बरी आसा, कारण हांव स्थानीक जाल्ल्या कारणान आज शेळड्या, असोळड्या, शेळवण लोकां कडेन बरो परिचय आसा आनी हांव आज लोकांच्या घरा घरी भोंवपाचो जेन्ना स्टार्ट केले कडेन आसा आनी लोकांचो प्रतिसाद पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता हांव कांय सहज इलेक्शन जिखतलों कुडचडे मतदारसंघांतल्यान. लोकांक आशा एक आसा की कुडचडे मतदारसंघाक बाबा जर हो निवडून आयलो कितें तरी करतलो, ही लोकांक मनाक एक आशा आसा. त्या खातीर लोकांच्या आशिर्वादान तशें देवाच्या आशिर्वादान हांव सांगूंक सोदतां की कुडचडे मतदारसंघांतल्यान हांव 100% निवडून येयलो हेतून कांय डावट ना. तुमची मुद्दे कितें आसा इलेक्शन लडोवपाक? म्हाजी मुद्दे कुडचडे मतदारसंघाचे खूब मुद्दे आसा. ते मुद्दे कांय जावना. जे 10-15 वर्सां जे कुडचडे मतदारसंघात जे मुद्दे सतायता आले ते एकूय मुद्दो आज क्लियर जावले कडेन ना. कुडचडे मतदारसंघात जो अनएम्प्लॉयमेंट म्हणून आसा, हो अनएम्प्लॉयमेंट पयलीं हांव म्हाज्या पर्यंत जेन्ना हांव निवडून येतलो हांव शक्यतो हो एम्प्लॉयमेंट जे भुरग्यांक कितली लोकांक गव्हर्मेंट सर्वीस दिवंक शकता, कितली लोकांक प्रायवेट सर्वीस करता, कितले लोक बिझनेसांत वचूंक शकता हेजो सर्वे करतलो. त्या नंतर आनी डेव्हलपमेंट म्हाका कसो आसा, डेव्हलपमेंट करून फक्त सर्विस्यो लायले म्हूण डेव्हलपमेंट जायना. जे प्रोजेक्ट जर हाडलो, आज इंडस्ट्रियल इस्टेट आमचे काकोडे आसा, हांगा जर एक बरो मेडिसीन प्लांट हाडलो आशिल्लो, कितलीशे भुरग्यांक 400-500 भुरगे आज कामाक वता आशिल्ले पूण तें जावना. कितलेशे ट्युरिजम स्पॉट जे कुडचडे मतदारसंघात आसा जे आज जर ते प्रमोट केल्ले जाल्यार आज ट्युरिस्ट गोंय येता आशिल्लो, कुडचडे येता आशिल्लो, ते कुडचडे येयला, कुडचडे एम्प्लॉयमेंट मेळटा आशिल्ली, जी कुडचडकारांची दुकानां शॉपां आसा ती चलता आशिल्लीं, आज तें कांय ना. आज कुडचडे मतदारसंघाक जो मार्केट आसा तो 20-25 वर्सांचे 30 वर्सांचे हांव पळयत आसा तसोच आसा. कांयच डेव्हलपमेंट जावना. आज लोकांची परिस्थिती आज सकाळी शॉप ओपन केल्यार रातची गिरायक एक तरी बोणी जातली पसून गिरायक येतली ना. कारण आज पार्किंग ना, कांय ना. जे बाजारांत कुडचडे मतदारसंघात ज्यो फॅसिलिटी जाय आशिल्ल्यो ज्यो लोकांक
त्यो फॅसिलिटी ना म्हणून आज कुडचडे मतदारसंघात लोकांक येवपाचें बंद केले कडेन आसा. तुमकां दिसता आतां फाटलें म्हणटा जेन्ना एग्जाम्पल दिता गोवा स्टेटीक खुबश्यो गोश्टी म्हणटा कुडचडे मतदारसंघ हो डेव्हलप्ड जालो. तुमच्या मतान तुमी कुडचडचे आसा नगरपालिके क्षेत्रांत आसा, तुमकां कितें दिसता हो मतदारसंघ मुखार आसा काय फाटीं आसा? कुडचडे मतदारसंघात डेव्हलपमेंट सगळे लोकांनी पळयला. कुडचडे मतदारसंघात डेव्हलपमेंट म्हळ्यार कितें? डेव्हलपमेंट म्हळ्यार रस्ते आनी गटर आनी फुटपाथ बांदप हो डेव्हलपमेंट न्ही. हो हें इन्फ्रास्ट्रक्चर हें करपाची प्रत्येकाची जबाबदारी. ही गटारां फुटपाथ ही कोण करूंक शकता? कुडचड्याक डेव्हलपमेंट कसो जायो? डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें? डेव्हलपमेंट जातकीर त्या डेव्हलपमेंटांतल्यान कुडचडे मतदारसंघाक जर कितें इन्कम येता जाल्यार तो डेव्हलपमेंट. आज असो एकूच प्रोजेक्ट तुमी दाखोवचो की कुडचडे मतदारसंघात जेचो एक रेव्हेन्यू आज कुडचडे नगरपालिके मेळटा काय पब्लिका मेळटा असो एकूच तरी प्रोजेक्ट दाखोवचो. आज आज आमची कुडचडी परिस्थिती म्युन्सिपालिटीची परिस्थिती आर्थीक इतली बिकट जाले कडेन आसा कारण इन्कम सोर्सूच ना. इन्कम सोर्स नासल्या कारणान आज म्युन्सिपालिटी खंयी मुखार वचूंक शकना. जे प्रोजेक्ट आमकां आज कुडचड्यार हाडले ते सगळे प्रोजेक्ट फेल प्रोजेक्ट गेले कडेन आसा. आज कुडचड्या मतदारसंघाक व्हडलो बऱ्यांतलो बरो एक प्रोजेक्ट आयलो म्हणटा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट. हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट स्वर्गीय मनोहर पर्रीकारान सांगलें की जेन्ना कुडचडे मतदारसंघाक हो गार्बेज प्लांट येतलो तेन्ना आमी कुडचडे मतदारसंघांतली गार्बेज घेवची ना. पूण आयज तशें जावन आज सगळें उलटी जाले कडेन आसा. आज एक मनीस स्वताच्या स्वार्था खातीर आज म्युन्सिपालिटीचे जे पयशे ऑक्ट्रा आमकां येता 14 फायनान्स 15 फायनान्स हे सगळे यूज करून ते आज गार्बेज काडपाचें हांव सांगूंक सोदतां कुडचडे लोकांक आनी कुडचडे नगरपालिकेक बी सांगूंक सोदतां की जो तुमी जर ग्रांट्स येता तो तुमी गार्बेजी घालता जाल्यार जे गार्बेजींतल्यान जे कलेक्शन जाता ते तुमी कितें करता? म्हणजे तुमी गार्बेज आमचे कलेक्शन येता ते तुमी स्वता यूज करता आनी आमकां जो डेव्हलपमेंटा जे वार्डान जो डेव्हलपमेंट करपाचो पयशे येता ते तुमी गार्बेजी जर घालता जाल्यार कुडचडे मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट जातलो कसो? हें तेणी सांगचें. कारण डेव्हलपमेंट कुडचडे आज प्रत्येकाक जो निवडून येता तेजी अपेक्षा आसता आपल्या वार्डाक कितें करपाचें. आज जर ग्रांट्सूच मेळना जाल्यार तेणी आज खंयच्यान काम करपाचें? जे पयशे येता 14 फायनान्साचे 15 फायनान्साचे पयशे सगळे तुमी काडटा आनी गार्बेजाक घालता. गार्बेज आमकां फुकट व्हरता म्हणलेलो तो गार्बेजीचे आज प्रत्येक दिसान रेट वाडयत आसा. आज कुडचडे मतदारसंघ अशी वार्ड आसा थंय आज कचरो कलेक्ट जायना आनी ते कचरो दिना म्युन्सिपालिटी. हो मनीस सुद्दां आज गार्बेज टॅक्स भरता आनी जर टॅक्स भरली ना जाल्यार ते लोकांची सगळे डॉक्युमेंट म्हणजे इन्कम सर्टिफिकेट आसा ती आडोवन दवरता. आतां लास्ट क्वेश्चन विचारता मेन म्हणल्यार मायनिंगाचो. जो कुडचडे भागांत मायनींग काय ना म्हणल्यार ते ट्रान्सपोर्टेशन जाता ते कुडचडे भागांतल्यान जाता आनी तुमी पळयलां फाटले 10-12 वर्सांक एकच इश्यू जाता मेन म्हणल्यार ट्रान्सपोर्ट बायपासाचो. हेजेर बायपास तशें मायनींग चालू जावपाचें एमजी पार्टीचें तशें तुमचें स्टँड कितें आसतलें बायपासाचें मेन म्हणल्यार? बायपासाक आमी 10 वर्सां जावन झगडटाले. आमी खूब प्रयत्न केले बायपास करचो म्हणून. आमी अरेस्ट जाले बायपासा लागून. बायपास फक्त सरकारान लोकांक फक्त आश्वासन दिलें की बायपास करता. आज पर्यंत बायपास जावना. हेचें कारण कितें? बायपास केलेल्यार जें आज कितें इन्कम आसा तें तांकां मेळना. कमिशन जें आसा तेंचें कमी जातलें. ह्या सरकाराक जें आसा तेंचें इन्कम कमिशन कमी जातलें म्हणून ह्या आज बायपास करपाची तयारी करना. आज कुडचडे मतदारसंघाक 2-3 जेटी आसा. जो माल येता जर जेटींतलो तर आमकां एकूच रुपया जर म्युन्सिपालिटी जर दिल्लें जाल्यार आज म्युन्सिपालिटी कडेन कितले पयशे जाता आशिल्ले. पूण हे जे लोक आसा जे आपणा स्वार्था जेन्ना कोण हांगा निवडून येयले कडेन आसा स्वार्थ भरपा आपलो तांकां कुडचडे म्युन्सिपालिटीचें पडोवन वचना. कुडचडे लोकांचें पडोवन वचना. कुडचडे लोक मेले म्हूण तांकां कांय फरक पडना. तेन्ना आतां कुडचडे आतां तेन्ना मायनींग चालू म्हणजे ते उलयता. मायनींग पर्रीकारान एसेंब्लीन सांगलें की गोंयची मायनींग आपणान बंद केल्या. तेच आज हे काँग्रेसीचे घालतात. हांव सांगूंक सोदतां जर काँग्रेसीन ते मायनींग बंद केली जाल्यार तुमी कित्याक चालू करूं ना? कारण हो कंटिन्यू प्रोसेस आसता. एक सरकार गेलो म्हणून दुसरें सरकार जाता तेणी चालू करपाक जाय. तुमी आज 5 वर्सां जालीं फक्त लोकांक आश्वासनां दिल्या 3 म्हयन्यान करता 2 म्हयन्यान करता 1 म्हयन्यान करता. कारण तुमी फक्त आश्वासन कित्याक दिता? वोटिंगाक लागून. ही खोटी आश्वासन लोकांक दिनाका. आनी मायनींग जर तुमी आतां कॉर्पोरेशन करता ते परत सगळ्यांक सांगूंक सोदता मायनींग कॉर्पोरेशन हें खंयच्याच परिस्थितींत जावंक शकना 3 म्हयन्यांनी. मायनींग कॉर्पोरेशन करता जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर पयलीं करा तयार. इन्फ्रास्ट्रक्चर करतरेरच मायनींग जातलें. त्या शिवाय मायनींग जावपाक शकच ना.
तुमी तुमगेले जे व्ह्यूज आसा विचार मांडले ते खातीर देव बरें करूं.